tung sai ba mỏi na đôi răng treo cora một chiếc lu cora suruh một chiếc một सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आज आमी किरीत भाशेन ह्या मिसाचे भेटीन देवस्वा ग्रांत आनी देवस्वा पिकेन ह्या आमच्या समुदाया खातीर मागता. देवान तांचे आनी तांचे कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागुया. तशेंच आज आमचें मागणें एके विना फेर्नांडीस स्मीथ आपल्या भुरग्या पासत कीत हाची किडनी ट्रान्सप्लांट करची आसा, सर्जरी. म्हणटच किरीत भाशेन ह्या भुरग्या खातीर आमी मागुया देवान ही सर्जरी बरे भाशेन सक्सेसफूल केल्या पुरो म्हूण आनी यशवंत जावन ह्या भुरग्याक उदीक आपलें जिवीत बरे तरेन सारूंक देवान आदार दिल्या पुरो म्हूण ताचे खातीर आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. कालोकी कोन्याच्या ओसोकताया वाटेर मनशाच्यान देवा सोशिल्लो चड पयस धांवत रावंक जायना. मनीस कितलोय पातकी जाल्यार पासून देव मनशाक पयस करिना. इतलो व्हड दयाल देवाचो मोग. आमी पातकी मनशांनी आमच्या पातकांची वळख घेवन दूख दवरूंक गरज. देवाचेर विस्वास दवरून कालोकी कोण्यो पाटी सोडून स्वता पोरमोणे नवसोण्याच्या जिविता वरवीं पवित्रपण आपणावून जेजूचे उजवाडीत गोवाय आमी जावंक ह्या मिसा बलिदानान भावातान मागुया. मोगाळ बाबा भयणीनो, किरीत भाशेन जेजूचे उजवाडीत गोवाय आमी जावंक दोर दिसाक आमकां सोयीक मेळटा. दोर दिसाक आमकां देव आपल्यापणान न्हय पूण आमकां किरीत भाशेन आपल्या मोगान भरता. ह्या देवाच्या मोगाक आमी ओदीक आनी ओदीक उक्ते रावन देव आमकां दिता ती अजुनूय आमी मानून घेवंक आमी ओदीक ताच्या जिवितान आमी सहभागी जावंक आमकां ह्या मिसान कृपा मागतना जायते फावटी आमी अनुपकारी जाल्या, चुकल्या, स्वार्थी जाल्या. आमच्या चुकीचें दूख धरून ह्या वेळार बोगसणे मागून सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान सारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांचाक वार मरे सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक.
देवा आमच्या कोनवाड्या बापा, आमा पातक्यांक बोगसोणी दिवन परतून तुजे वेंगेन घेवच्याक ओप्रेमीत मोगान तुवें एक अजापांचो उपाय येवजिलोय. तुज्या पुता जेजूचें कुश्ट मरण आनी पुनर्जिवनपण होच अप्रूप मोगाचो गूट येवची आसा ते दोबाजीक पास्क परबेंत आमी समरमतांव. तरी परब भावार्थान आनी भोक्तीन पाडूंक उर्बेवून काळजाचे आतुरायेन आनी तुरतुरीत पावलांनी आमी फुडें वचोशें कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासनाच्या सासनाक. इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सगळे मुखेल यादनीक आनी तसोच चालतो लोक आपली नोश्ती घातकेपणां वाडयत गेले. हेरां राष्ट्रांची सर्व लोजेची कोत्तुबां सगळीं जाणां आपुणूय करूंक लागलीं आनी सर्वेस्परान आपणाच्या मानांक जेरुसल्यान पवित्र केल्लें तें मंदीर तांणी बोश्टायलें. सर्वेस्परान तांच्या पुर्वजांच्या देवान एका फाटल्यान एक थांबून आसतना आपल्या संदेशकारांक तांचेशी धाडले, कित्याक तो आपली पोरजां आनी आपलें ठिकाण राखूंक सोदी. पूण तांणी देवाच्या संदेशकारांच्यो मस्कऱ्यो केल्यो, ताच्या उतरांची बेपर्वा केली, ताच्या प्रवाद्यांची खेबाडां केलीं. शेवटी आपले पोजेचेर सर्वेस्पराचो राग इतलो पेटलो की दुसरो कांय उपाय ना जालो. कालदेयाचे फौजेन देवाचें मंदीर लासून उडयलें, जेरुसल्याची दुर्गां मोडून सोडलीं, सगळ्या तांतल्या राज मंदिरांक उजो लायलो आनी मोलाचें आसलें तितल्याचोय भोसन केलो. वाटावलोलीं तांकां नाबुकदनेस्सरान बाबिलोनियेक परदेसान व्हेलीं. थंय पेर्सियाचो राजा सोदरेर चोडोसोर ताच्या आनी ताच्या पुताच्या गुलामपणान तीं जियेलीं. हे भाशेन जें उतर सर्वेस्पोर जेरेमियासाचे तोणी उलयलो तें शात्ती पावलें. आपल्या सोनवाराचें फारीकपण दिसोर आपल्या उपद्र्याचे दीस सोंपसोर 70 वर्सां सोरून वचसोर हो दीस सोनवाराच्या बेकारपणान उरतलो. आनी सायरस हे पेर्सियाच्या राजाच्या पयल्या वर्सा जेरेमियासाचे तोणी सर्वेस्पोर उलयलो तें उतर पालचे खातीर सर्वेस्पोरान पेर्सियाच्या राजा सायरसाच्या मनाक स्फूर्ती दिली. तेन्ना ताणें आपल्या आख्ख्या राज्यांत अशें परगट करूंक आनी तोक्त्यांचेर मारून प्रसिद्ध करूंक लायलें. सायरस पेर्सियाचो राजा अशें परगट कोत्ता. सर्वेस्परान सर्गीच्या देवान प्रितुमे वेलीं सगळीं राज्यां म्हजे आधीन केल्यांत. जेरुसलेच्या शारान जुदाच्या प्रांतान आपणाच्या मानाक एक मंदीर बांदून ताणें म्हाका हुकूम घाला. जो कोण तुमचे मोदें ताचे आख्खे पोरजेचो ताचो देव तांचे सोवें आसूं आनी तो थंय सोडून वचूं. देवाचें उतोरें. जबाब. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पांकून उरूं. पोतून म्हणुया. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पांकून रावूं. बाबिलोनेच्या नदींचेर तोडीर बसून सियोनाचे उबाळ आमकां येताले तेन्ना आमकां रडूंक आयलें. भोंवतण्याच्या हिवरां रुखांचेर आमची सितारां आमी उमकोळावन सोडलीं. जबाब. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार
म्हजी जीब ताळेक पांकून उरूं. तेन्ना थंय आमकां धरून व्हेल्ले ते आपणांक गितां गायात म्हूण आमकां सांगताले. आमचेर हाल उपद्रय हाडलोले तेच आपणांक खुशाल करात म्हूण मागून सियोनांत घातलेल्यात ती गितां आमकां गायात रे म्हणटाले. जबाब. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळेक पांकून उरूं. सर्वेस्पराच्या गीत पोरक्याण्याच्या देसांत कशें म्हूण आमी गावचें. तुका हांव विसरोन जाल्यार जेरुजल्या हो म्हजो उजवो हात धरो. जबाब. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळेक पांकून उरूं. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार सगळे म्हज्या सुखां वयर जेरुजल्याक हांव दवरिना जायन जाल्यार म्हजी जीब ताळेक पांकून उरूं. जबाब. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळेक पांकून उरूं. दुसरें वाचप. बागयोन पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, देवाची काकलूत इतली व्हड आनी इतलो ताणेन आमचो मोग केलो की आमच्या पातकाक लागून आमी मेलोल्या तेन्ना क्रिस्ता सोवेन ताणेन आमकां नवो जीव दिलो. ताच्या देण्या वरवीं तुमकां सोडवण मेळ्ळी. क्रिस्ता जेजूच्या सांगाता ताणेन आमकां पुनर्जिवंत केली आनी तेच बरोबर आमकां स्वर्गार बसयली. हे पोरी जेजू क्रिस्ता सोवें आमचे थंय आपलें बोलेपण दाखोवन फुडल्या शेंकड्यांक ताणेन आपली ओप्रिमीत कृपा कोलीत केली. देवाचे कृपेन भावार्थ उद्देशी तुमकां सोडवण मेळ्ळ्या. तुमच्या ओसोंगी न्हय पूण देवाचें देणें. ह्या कामांत आमी मिजाज करून न्हय, कित्याक आमचे सोडवण आमच्या कोन्यां वरवीं उपजना. आमी देवाची रोचना. आपणें आदी फुडेंच तयार केल्लें बऱ्या कोन्याचें जिवीत आमी जिवंक क्रिस्ता जेजू सोवें ताणेन आमकां रोचल्यांत. देवाचें उतोरें. उद्गार. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणेन आपल्या एकाच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सुरविस्पोर तुमचे सोबे आसूं. जुवांवा पोरमोणी जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून निकोदेमाक म्हळें, जसो मोसेसान ओरोड्यांत स्वरूप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फोर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका कास्तीचें फोर्मोण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर कास्तीचें फोर्मोण पडलोलें आसा, कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार बाबाट दवरूंक ना. आनी हो आसा निवाडो. संवसारांत उजवाड आयलो, पूण मनशांनी उजवाड सोडून काळोखाचो अदीक मोग केलो, कित्याक तांचीं कर्तुबां नश्टी आसलीं. जो कोण खोटेपण करता तो उजवाडाक कांटाळटा
आनी आपलीं कर्तुबां कसलीं तीं कोडोन येना जावंक तो उजवाडाक येना, पूण स्वता पोरमणे चलता तो आपल्यो कोरन्यो देवा सोवें केल्यात म्हूण उगडापी कोडून येवचे खातीर उजवाडाक येता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाड बाबा भयणीनो, आमी किरीत भाशेन प्राचीत काळाच्या चवथ्या आयतारान भितर सरता. जुदेवांची एक काणी आसा. जुदेवांचो एक तांचे परंपरांत बरयल्ली, तांचे मदें चलता ती एक तांच्या ग्रंथान बरयल्ली आसा. तो लेजंड आमी म्हणटा, एक जायते तांच्या पुर्वजांनी बरयल्ली. हे भाशेन आदल्या खोरारांत तांची भासाभास जाल्ली ती आज तुमकां सांगता. अशें आसलें की देवान मनशाक रचूंक चिंतलो, अशें जुदेवांच्या तांचे परंपरा प्रमाणे आसा. देवान जेन्ना मनशाक रचूंक चिंतलो तेन्ना देवान आपल्या आंश बोडव्यांक, किरीत भाशेन आपल्या आंश बोडव्यांक विचार केलो, हांव मनशाक रचूंक सोदतां. म्हणटूच देवान तांकां आपयलीं. आपले सोदरे मुखार सगलीं उबीं जालीं आनी देव आपले सोदरेर बसून तांचे सगळें भासाभास करूंक लागलो. पयले सुवातेर सत्याचे आंश बोडव्यान म्हणलें, सायबा रचूं नाका तांकां. कित्याक देवान विचारलें. ताणें म्हणलें, सगळे नश्टेपण आसा ती करतलीं, सगळे एकामेकाक सगळें मारून ती उडयतलीं, वायट आसा तें करतलीं, एकामेकाक किरीत भाशेन ती डिसऑनेस्ट आसतलीं, म्हणजे ती खरेपण दाखोवची नात, खोटेपणान जियेतलीं, एकामेका सगळें ती निश्चुरायेन जियेतलीं, एकामेकाचो विंगास ती घेतलीं, सगळें वायट आसा तें करूंक ती तयार आसतलीं. म्हणटूच तांकां रची नाका, रुची नाका तांकां अशें स्वताच्या आंश बोडव्यान सांगलें. आनी देवान ताका विचारलें, कित्याक तूं म्हणटाय? आनी ताणें म्हणलें, सगळीं फोटिंगपणां आसात तीं पयलीं उलयतलीं, बाबा भयणीचेर आड तीं उलयतलीं, बाबा भयणीची खबरो तीं करतलीं एकामेकाच्यो, एकामेकाक तीं सोकलां उडयतलीं, एकामेका सगळें तीं चुगल्यो आमी म्हणटा खबरो करूंक बसतलीं. म्हणटच तांकां रची नाका. तेन्ना देवान ओगेपणान रावलो आनी त्याच वेळार सगळ्या भावार्थान पवित्रपणान जियेता त्या आंश बोडव्यान म्हणलें, वय सायबा तांकां तूं रची नाका. हांवूय म्हणटा तांकां रची नाका. कित्याक तांचे मनांत सगळें पोजडेपण आसतलें. केन्नाच नितोड निर्मळ मनान ती तुका बसची नात, तुजे मुखार ती येवची नात. बरें मन घेवन केन्नाच ती येवची नात. बरे मनान तुका नमस्कार ती करची नात. कित्याक फायदो तुवें तांकां रचून? तेन्ना किरीत भाशेन काकलुतीच्या आंश बोडव्यान मुखार सरून म्हणलें, सायबा हांव कितें उलोवं? आनी देवान ताका म्हणलें, उलय, कितें सांगपाचें आसा तें तूं सांग. आनी काकलुतीच्या आंश बोडव्यान म्हणलें, तांकां तूं रोच सायबा. जेन्ना तीं पातोक करतलीं आनी आपलें पातोक ओडकून घेवन किरीत भाशेन बऱ्या वाटेर तीं फुडें सरतलीं तेन्ना हांव तांच्या हाताक धरून तुजेशी हाडटलें. तांकां बरो मार्ग आसा ती देवाची काकलूत कितें तें हांव दाखोवड करतलीं. आनी हे काकलुतीक लागून तुजो मोग अणभवूंक तुजेशी हांव तांकां हाडटलीं. जेन्ना तीं परतून येतलीं तेन्ना तीं परतून आनी दुसऱ्याशी वचची नात. उदीक मोगान ती जियेतलीं, मोगाच्यो भासो ती उलयतलीं, सत कितें तें ओडकून घेतलीं, एकामेका सगळें वायट केलां जाल्यार बोगसोणें ती मागतलीं, एकामेकाक निश्चुरायेन ती जियेल्यात जाल्यार एकामेका सगळें उदीक दोयार ती जातलीं. हें करूंक किरीत भाशेन हांव तांकां काकलुतीन आदार दितां. आनी देवान ही येवजण ह्या आंश बोडव्याची मानून घेतली आनी मनशा कुडाक रोचली. मोगाड बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी घेतलां. आनी ह्या इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें आमी वाचप घेता आसतना किरीत भाशेन सर्वेस्पराचो राग आनी ताची काकलूत कशे तरेन पोरजेच्या पॉर्देसांत
आनी सुटकेन पोरगूट जाता ती आमी आयकल्या. इस्रायल पोरज आमी जावन हांव देवान तांकां अब्राहम उदेशी एक देश भासायलो. इस्रायल पोरजां खुशाल जाली. ह्या देशांत ती जिवंक लागली. देवान आमकां दिल्ल्या हे सगळे भासावणीक गोरवान ती भरली. दुसऱ्या हेर भावा भयणांची ती पळोवंक लागली जी दुसऱ्या देवाक नमस्कार. तांच्यो भासो ताणें आपणायल्यो, तांच्यो वाटो ताणें आपणायल्यो. जे कोण ती दुसऱ्या देवाक नमस्कार करताले ते ती करूंक लागले. आपल्या देवाक विसरले, देवाचेर कोलपले, देवा सोशिल्ले पयस गेले. देवाक विसरून आपल्या पोजोडपणान ती किरीत भाशेन जिवंक लागली. असल्या वेळार देवाचो राग तिडलो आनी देवान तांकां सोजा दिवन तांचें निसंटण करूंक देवान येवचिलें. बाबा भयणीनो, देवाचो राग इतलो तिडलो की तांचे मोदलो न्हय पूण सिरियस नांवाचो हो किरीत भाशेन पेसियाचो राजा तांकां हें उक्तें करून तांचे मुखार आयला आनी म्हणूंक लागलो, तुमच्यो वाटो तुमी परतून देवा सर्वेस्परा देवाशी येयात. सर्वेस्परा सभेन ताणें विनोती केली पेसियाच्या राजाक आनी ताचे विनोवणेक देवान काकलूत दाखोवन आपले पोरचेक बाबा भयणो किरीत भाशेन ताणें वाटायली. आयचें दुसरें वाचप आमी घेतलां. बागेवन पावलो एफेसकारांक बरोवन सांगता, पातका वरवीं तुमी मरून गेल्यान पूण देवाचे कृपेन तुमकां तारोण मेळ्ळां. कशें? जेसू क्रिस्त आपूण खुर्सार मरून ताणें आमकां किरीत भाशेन परतून देवाचीं भुरगीं करून ताणें आमकां दिलीं. म्हणटच जेसू वरवीं आमी परतून देवाचीं भुरगीं म्हणूंक आमकां बाबा भयण अभिमान भोगता. जेजून आपूण खुर्सार मरून आमचें पातक आपणाचेर घेतलें आनी पातकाचो नाश करून परतून आमकां देवाचीं भुरगीं केलीं. हेंच कितें आज आमी शुभ वर्तमानान जुवांवाच्या पुस्तकान आयकता. जेजू दुसरी ही वार्तालाप जेजू निकोदेमाशी करता तेन्ना आमी आयकता, मोजेसान जसो अरोड्यांत सोरपाक उबारलो ते भाशेन मनशाच्या पुताक उबारूंक जाव अशें जेजू सांगता. आनी कांय बरीं उतरां जेजू म्हणटा. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो देवान की आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराचें तारण करूंक ताणें आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो. म्हणटच बाबा भयणो, 3 वस्तू आमकां मेवतात. देवान संवसाराचो न्हय पूण मनशा कुळाचो इतलो मोग केलो. म्हणटच देवान मनशा कुळाचो मोग केलो. पयले सुवातेर इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो संवसाराचें तारण करूंक. 3 वस्तू आयच्या हे वडींत आमकां मेळटात. पयले सुवातेर देवाचो मोग. देवान पयले सुवातेर बाबा भयणीनो आमचो मोग केलो, मीत मेर नासलेलो मोग केलो. पोरजां इस्रायल पोरजां देवाचेर खोलपोली, परतून गेली, गुणगुणूंक लागले, आपल्यो वायट वस्तू करूंक लागल्यो. तरी पूण कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक देवान किरीत भाशेन येवजिलें तेन्ना सिरियस ह्या पेसियाच्या राजान देवाक विनोती केली, पोजे लागीं मागलें आनी पोजेन आपली वाटो जेन्ना बदल्ल्यो देवान तांची काकलूत केली. म्हणटकूच देवाची काकलूक ती मीत मेर ना बाबा भयणो. देव आपले पोरजेचो आज पर्यंत मोग करता. ह्या आधुनीक काळाक बाबा भयणो आमी पळयता संवसारान जायते मारेगार पिडा आसात, तातूंत मदली एकली कोरोना व्हायरस. पूण देवान किरीत भाशेन वैजां वरवीं, नर्सी वरवीं, पुलिसे वरवीं, दुसऱ्या हेर बऱ्या देखणारा वरवीं आमकां सगल्यांक बाबा भयणो शिडकायले, आमकां वाटायले. आमकां बाबा भयणीनो अदीक आनी अदीक आमी आमचें किरीत भाशेन कशे तरेन सांबाळ करचो हाचे वरवीं आमकां शिडकावणी दिली. हो जावन आसा देवाचो मोग. देव आपले पोरजेचो किरीत भाशेन काळजान तान मोग करता. आपले पोरजेक तो विसरना. हे पोरजेक बाबा भयणीनो निसणटणाक पावोवंक तो दिना. ही जावन आसा देवाचो मोग. म्हणटच देवान आपले काकलुतीन आपल्या मनशा कुळाचो मोग केलो. इतलो ताणें मनशा कुळाचो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें संवसारांत धाडलो. हाका लागून आयच्या वाचपान बागेवन पावलो एफेसकारांक बरोवन म्हणटा, जेजू सांगता ताणें आमकां पुनर्जीवन केली आनी ताचे बरोबर आमकां स्वर्गार बसयली. बाबा भयणीनो, केदें व्हडलें भाग आमकां,
की जेजू वरवीं देवान आमची सगल्यांची सोडवण केली. जेजू आपूण खुर्सार मेलो आनी आमकां सगल्यांक ताणें सोडयली आनी स्वर्गार बसूंक बाबा भयणीनो आमकां हें भाग फावो केलें. हाका लागून भाग्यून पावलो म्हणटा जेजू क्रिस्ता सोबे आमचे ताय आपलें बोलेपण दाखोवन फुडल्या शेकड्यांक ताणें आपली ओप्रिमीत कुरपा आमकां कोडीत केली. देव जावन आसा कुरपेवून. देव आमकां शेकड्यान शेकडे ओदीक आमी कुरपेन भरूंक ह्या पुताक ताणें आमकां दिलो. ह्या पुतान आमचो मोग केलो, आमचे खातीर आपूण मेलो आनी आमकां सासणाक बापाची भुरगीं केली. आतां बाबा भयणीनो तुजें आनी म्हजें काम कितें? पयले सुवातेर आमी ह्या संवसारांत जियेता म्हणटच आमी कितें करूंक गरज? आमी ह्या संवसारांत जियेतना आमी पातकी अशें आमी म्हणटा. म्हणटच आमी पातक आमचें ओळखून घेवया, आमी तें मानून घेवया, आमी हें पातकाची दूख धरुया आनी निश्चय करुया. जायते फावटी आमी पातक ओळखून घेता बाबा भयणो, पूण आमी कितें भाशेन तें मानून घेवंक जायते फावटी आमकां अवघड जाता. हें पातक हांवें केलां म्हूण हांव जाणा, पूण देवा सोशी येवन आमी कितें भाशेन संदानाचो साक्रामेंत घेवन कुमसार जावन आमच्या पातकांची दूख धरून तें मानून घेवन निश्चय करूंक जायते फावटी आमी फाटीं सरता. जो देव आमचो मोग करता, जे देवान आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो, ह्या देवा सोबे आमचें कर्तूब बाबा भयणीनो आमी दाखोवंक फाटीं सरता. आज आमी निश्चय करुया, आमचें पातक आमी ओळखून घेता जाल्यार तें मानून आमी घेवया, देवा सोशी आमी परतून येवया आनी देवा सोबे आमी येता तेन्ना निश्चय करुया, परतून आमी पातक अस्कोत आमी अशें म्हणटा. आमकां सगल्यांक बाबा भयणीनो अस्कोताय आसात, वय अस्कोताय आसा, पूण बरोबर देव आमकां शक्ती दिता आपल्या पुता वरवीं. ही शक्ती आमी सांबाळून दवरुया. दुसरें बाबा भयण आमचें जिवीत नवसरूंक आमी कितें भाशेन एक नवी दिशा दवरुया, आमी तातूंत पावल मारुया. आमी काळोखांतूच रावता, नवी दिशा आमी दवरूंक सोदिना. जायते फावटी आमकां नवी दिशा देव तरेकवार वस्तू वरवीं दाखोवड करता, तरेकवार मनशांच्या उतरां वरवीं आमकां दाखोवड, तरेकवार घडण्यां वरवीं आमकां दाखोवड करता. ही नवी दिशा आमी पडून घेवया. आमी जेन्ना पळयता तेन्ना आमचें जिवीत नवसरूंक आमी वावरुया. तिसरे सुवातेर आमी निश्चय केला तो बाबा भयणीनो वेव्हारांत घालुया. जायते फावटी निश्चय काळजांत आसा, पूण उतरांतल्यान तो बेश्टोच बोडबोड कसो जाता. आमी तो वेव्हारांत आमच्या कुरण्यांतल्यान घालुया. जरी तर हांवें सांगलां म्हज्या बाबाक हांव बक्षिता, ताचें वायट आमी उलोवंक फाटीं सरुया. जरी तर हांवें दुसऱ्यांचें वायट करूंक येवजिलां आनी हांव चिंता आसतना हांव करचो ना, बाबा भयणीनो करूंक आमी फाटीं सरुया. आमी समज बाबा भयणीनो आमच्या पेल्याक आमी बोगसूंक तयार मनांत येवजिलां जाल्यार खरेंच ताका बोगसणें मागून आमी आय एम सॉरी अशें ताचे फुड्यान वचून आमी म्हणुया. कोणीक आमकां जायना एक फावटी, पूण करूंक वेव्हारांत घालूंक प्रयत्न आमी करुया. शेवटाक बाबा भयणीनो देवान आमकां किरीत भाशेन उजवाडाचीं भुरगीं केल्यान, काकलुतीन आमकां आपल्या पुताची सोडवणी वरवीं आपली दायजी केल्यान, जाल्यार उजवाडाच्यो कोरण्यो आमी करूंक दुसऱ्यांक आमी जेजूचे गवाय जावया. कसल्यो उजवाडाच्यो? कोणाक आदार जावो जाल्यार आदार दिवया. कोण गरजेक पावला जाल्यार ताची गरज आमी ओळखून घेवया. ज्या कोरेस्मांत आमी आसा तेन्ना फूल ना पाकडी गरिबांक दिवंक आमी वावरुया. आमची बरी उतरां दुसऱ्यांक आमी दिवया. बऱ्यो कोरण्यो आमी दाखोवड करुया. दुसऱ्यां सोबें बरेपण आमी वावरूंक दिसपोटी वावरुया. हें आमी करता तेन्ना बाबा भयणीनो आमी ह्या संवसारांत ज्या आज बोडव्यान काकलुतीन देवा लागीं विनवती करून आमकां किरीत भाशेन ह्या संवसारांत रोच म्हूण मागले, त्या आज बोडव्याच्या आमी खरेंच उतराक आमी स्वताची मनशां कशीं दाखोवड करतले. आमी खरेंच ताच्या उतराक आमी संवसारांत जियेता म्हूण देवाक आमी खरी भास दितले. आमकां अशें जावंक ह्या मिसान कृपा आनी बोड मागून घेवया. उबी रावया आनी वेळार आमचो बावार्थ उच्चारून सगलीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवा, सूर पदवीदार बापा,
स्वर्गार आनी पृथ्वीचार वचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सामावलो आंखवार मरेतान जल्मलो पोस पिलाता काल ताणें कुस सुसले ताका कुस्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवोन जालो स्वर्गात चडलो सूर पदवीदार देवबापाच्या उसव्याक बसला तुयतान शिव्यान मेल्यांची मुसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कथोलिक पवित्र संस्था भक्तांच्या एकतार पातयेचे भोगसुणे कुडीचे जिवोन पोवन सासणाचे जिवीत आमेन. ह्या वेळार आमची थोडी मागणी त्याच सूर पदवीदार देवा बापा मुखार आतां आमी दवरुया. आमच्या बागयोंत बापान बिस्मांनी पाद्रींनी मोटवाशांनी आनी पोवीस सोबेन वावुरतेल्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरचेक वावार्थाचे आनी पवित्रपणाचे नमुने जावं क्रिस्ती धर्माची बुन्याद ओकोन सांबाळूंक देवा लागीं मागुया. आमचें गोंय आमचो देश आनी आख्खो संवसार भ्रश्टाचार फटीकपण ओनीत आदी पयस करून एक निती स्वताचो शांतीचो आनी निस्वार्थाचो समाज घडोवन हाडूंक फुडाऱ्यांक आनी राजकारभार चलयतल्यांक पवित्र आत्म्याची बोध आनी मार्गदर्शन दी म्हूण देवा लागीं मागुया. आयज आमचो संवसार कोरोना व्हायरस हे महामारीचे पिडेक लागून वो एर कुडी आत्मेचे शिडेक लागून लासार जाल्लो आसा. कोश्टवतेल्या आमच्या संवसाराक देवान आपली काकलूट दोयाल दाखोवंक आमचे वेली सोगली पेस्त पिडा निवारल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. पिराचीत काळाच्या चवथ्या सातोळ्यान आमी पावल मारता तर ओदीक आनी ओदीक पिराचिताच्या आनी नवसणेचें जिवीत आमी वेंगूंक पवित्रपणान आमी वाडून वचूंक आनी आमी जिविताच्या बऱ्या कोरण्या वरवीं क्रिस्ताचे नीज कोवाय जावंक देवा लागीं मागुया. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी बापा मुखार दवरुया. भोव सुर्गीच्या बापात उदीक आनी उदीक आमी ह्या संवसारान दोयाड मोवाड आमच्या कोरण्या वरवीं आनी पातकी जिवीत सोडून निचेव करून बरे तरेन तुज्या मार्गार आमी चलूंक आमकां कृपा दितना आमची मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्या. आमची विणवणी तूं मानून घे म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Amen.
मोशा बाबा भयणी मोशांनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदा देवबापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मनेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सुयेच्या लावाक सर्वस्व मानून घे. देवा आमच्या दोयाळ बापा, आमकां सासणाची सोडवण हाडटाय ती देणी आमी तुका संतोशान भेटयता. बाबार्थान तांची भक्ती करूंक आनी असल्या बलिदानान वांटो घेतल्यांक सोंपता तशें आमचें जिवीत भावपणाच्या मोगान हेरा मनशाच्या तारणा खातीर भेटूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमची सोवे आसूं. आमची कारसां उबारुया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा, सूर काडी आनी सोताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो स्वरूप चाबलोल्यांक मोरनांतली वाटावच्याक मोजेसान ओरोण्यांत पितुळाचो स्वरूप उबारलो, तशें एमकोणांतलो स्वरूप चाबलोल्या आमकां सासणाच्या मोरनांतली निवारच्याक आनी तुजें सासणीक जिवीत दिवच्याक तुज्या एकल्याच पुताक कुसार उबारूंक ओगुणीत चाडवायेन आनी मोगान तुवें येवजिले. भावार्थान ताचेर दोळे घालतात ती मोरनाचेर फोरमोणाक सांपडनात, पूण तांचें तारण जावन तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. देखून सोमेस देवदूता आनी भोक्तां सांगाती तुजे जाणवायेचे आनी मोगाचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. दिसपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयातल्यांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोने मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो घोटपोर घोटुया. तुज्या गुरसारी पुरोची गोडपणा कोर
बापा जेजूच्या मोरनाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भुक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वांची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडां रगो सेवतल्या आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखी प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सोगले यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्ता तुजें पुरजोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. किरीत भाशेन आज किडनी ट्रान्सप्लांटाची सर्जरी जावची आसा त्या आमच्या भुरग्या खातीर आमी मागुया. आंकुआर मरे देवाचे माय सांगातीचो पोती बागेवन सुसे बागेवन धरून दिता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सोगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवी त्याची सुसांगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा सुरवंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. देवाची काकलूत आमी अणभवता तेन्ना जेजूच आमकां उदीक आनी उदीक भावपणान जिवंक आदार दिता. जेजू आमकां एकामेकाक बोगसूंक प्रार्थनांत शिकयता. आमच्या दुस्मानाक आमी बोगसून सर्गीचें राज आमचे मदें हाडूंक जेजून शिकयलेलें प्रार्थन सगलीं बरोबर हात जोडून आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजदूत कितोवपी आनी मातयेची सासणाची आसा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, मोची शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसगार आनी तुजे कुशे परमणीक तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी होच तो जेजू देवाची काकलूत आनी मोग आमचे सवें दाखोड करता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. आत्मीक कुम्यावा खातीर मागले. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मागता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारान घेवन शकना म्हणटलो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजूं. हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवटा. तुजे कडसून कितीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया भोव दोयाळ बापा तुवें संवसाराचो इतलो मोग केलोय की तुज्या एकल्याच पुताक तुवें दिलोय. हो मोग आमी दिनवाशी काळजान ओळखून घेता आनी कुर्सार उबारलेल्या तुज्या पुताच्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुज्या सासणीक जिविताच्या सुखाक आमकां पावय म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बाबा भयणीनो,
आमी किरीत भाशेन पॅन्डेमिकाक लागून इगोज बंद दवरलेली. आतां आमची फिरगोज उक्ती जाल्या म्हणटकूच आमची 2 मिसां जातात, सकाळचे 7 आयताराक दिसाक आनी 8:30 वरांचेर. 8:30 एक सॅक्टर आसता आनी 7 दुसरो सॅक्टर मांडावळ करूंक आसता. फकत त्याच सॅक्टराची मनशां तांकां प्रेफरन्स आसा अशें ही खरी खबर, पूण दुसऱ्याय लोकांक ह्या मिसांत वांटो घेवंक जाता. म्हणटकूच तुमी तर नांवां दिवंक नात, तुमी सकाळीं येवन तरी नांवां तुमचीं बरोवचीं जेन्ना इगोर्जेन येता तेन्ना आनी मिसांत वांटो घेवचो. मिसांत वांटो घेता तेन्ना फाटल्यानूच बसचें न्हय, कित्याक लूट करतात. मुखार सगले बांक रिते, म्हणटकूच मुखायले बांक तुमी भरचे. तुमचे लागीं मागता तुमी मन उक्तें दवरून पळोवचें खंय रिती जागो आसा थंय तुमी भरून काडचो. 17 तारखेर किरीत भाशेन कुमसारां आसतलीं आमचे फिरगोजेन 4 वरांचेर ते 6 वरां पर्यंत. म्हणटकूच 17 तारखेर मागता सगल्यांनी कुमसारांत वांटो घेवंक. भायले पाद्री येतले, बकून आमच्या वाराडाचे पाद्री हांगासर येतले. म्हणटकूच 4 वरांचेर सुरू जातली, 6 वरांचेर काबार जातली. तशेंच दाबोली कॉपेलांतूय आसतलीं कुमसारां त्या दिसाक 4 ते 6 वरां पर्यंत 17 तारखेर. सगल्यांनी मागता त्या दिसाक मास्क घालचें. तुमकां दिलां ते भाशेन SOP सांबाळची आनी मास्क घालून तुमी कुमसाराक येवचें म्हूण मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून यात. दोयाड मोवाड जावन पातकी जिवीत सोडून निचेव करून जेजून दिल्ली वाट आमी सोडून वचूंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Jesus